आम्ही गीत घेऊया पेज नंबर 8 A16 जेरुसाल्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भावान भयणो, आमचो देव आमकां सदांच राखता, आमकां सदांच पोसता आनी तसोच सगल्यांक आमकां एकेच नदरेन एकचारान तो पळयता. आयज आमकांय हेंच करूंक आपयल्या आनी आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत हेंच मागुया. आमकांय एकचाराची एकवटान रावपाची मनशां कर म्हूण देवा लागीं आमी मागुया. आयज पयस भाग्यवंत पियूस 10वो हाची परब समरमता आनी आमच्या ह्या वाठारांत पास्टल इन्स्टिट्यूट आसा जांचो पात्रोन भाग्यवंत पियूस 10वो. आमी थंय आसल्या सगळ्या पाद्री बसत आनी ब्रदरां बसत मागुया. म्हज्या भावान भयणो, हे पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सरपदीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. आमच्या तणाव विचारून वायटांतल्यान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत सगळ्या देवान भोगता आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदीदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसूं, आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थना. बापा, सर वस्तूंच्या दुनिया क्रिस्ती भावार्थ अपूट सांबाळूंक आनी क्रिस्ता सोबे सगळो संवसार नवसरून एकठांवूंक भाग्यवंत पियूसाक तुज्या श्रेश्ठ गवळ्याक तुवें सर्गीचें जानवायेन आनी गवळीक धिरान भरलोय. ताच्या उपदेशां आनी देखी प्रमाणे चलून आमी आमचो क्रिस्ती भावार्थ निर्भेल बाळगून दवरूंक आनी ह्या भावार्था प्रमाणे संवसाराच्या रुपांतरा खातीर वावरूंक आमकां उर्बेवंत कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजू चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. इजिकेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर अशें म्हाका पावलें. मनशाच्या पुता इस्रायलाच्या गवळ्या विरुद्ध संदेश दी. संदेश दिवन ताका सांग, गवळ्यानो, सर्वेस्पर अशें सांगता, आपणाचेंच पोट भरतात त्या इस्रायलाच्या गवळ्याचें कोटा. गवळ्यांनी आपल्या हिंडाक चोरवाक व्हरूंक जाय, पूण ताचें दूद पिवन ताचें पोट तुमी भरलें, ताचे लोवेची तुमी नेसण केली. तुणतुणीत आसल्यो त्या शेळयांक तुमी मारल्यो, पूण हिंडाक तुमी चोरवाक व्हरूंक ना. असोक्त शेळयांक तुमी घोट करूंक नात. पिडेस्त जाल्ल्यांचो तुमी परमोस करूंक ना. गाया जाल्ल्यांचे गाय तुमी बांदूंक नात. वाट चुकलोलेक तुमी परती हाडूंक ना.
सांडलोल्यांक तुमी सोदूंक ना, परतें जाल्यार दारुणायेन आनी जबरदस्तीन तुमी ताका राखल्यो. गवडी ना जावन येवशीन त्यो शिंपडल्यो आनी रानवट जानवतीच्या घांसाक सांपडल्यो. म्हजो हिंड हेवटेन तेवटेन शिंपडला आनी पर्वताचेर आनी उंच दोंगरांचेर पयस पयस भोंवता. म्हजो हिंड आख्ख्या देसांत झळी मोळी शिंपडला. कोणूच ताची पर्वा करिना, कोण ताका सोडून वचना. बरें तर गवड्यानो, सोरेश्वराचें उतर आयकात. म्हज्या जिवाच्यान उलयता तो सर्वेश्वर. म्हज्या हिंडाक लुटलो आनी गवडी ना जावन तो रानवट मनजातीचें खाण जावंक पावला. देखून म्हज्या गवड्यांनी म्हज्या हिंडाची पर्वा करूंक ना. देखून म्हज्या हिंडाक चोरवाक वरचे सुवातेर म्हज्या गवड्यांनी आपलें पोट भरलें. देखून गवड्यानो, सर्वेश्वराचें उतर आयकात. सर्वेश्वर अशें सांगता, म्हज्या गवड्याचो हांव आतां हिशोब घेवंक वेता. तांचे कडचो हांव म्हजो हिंड परतून काण घेतां आनी ताका हांव चोरवा करूंक दिवचो ना. हे परी आपलें पोट भरपाचें काम गवडी आनीक करचे नात. तांच्या तोंडांतलो हांव म्हज्या हिंडाक सोडयतलो. त्यो आनीक तांच्या फासाक सांपडच्यो नात. कित्याक सर्वेश्वर अशें सांगता, हांवूच म्हज्या शेळयांचो परमोस करतलो आनी ताका राखतलो. देवाचें उतर. देवाचे वळकार. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सगळीं म्हणया, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. 5वी सार तुमी चोरोना, थंय म्हाका विसव तूं दिताय. थंड उदका सरी पावयताय, थंय म्हज्या ओतव्यांक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. सगळीं म्हणया, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. कालोखान कोंडांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदां तूं उबो, सांगाती दांड्या कोंक्या सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. सगळीं म्हणया, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. अजाप जावन दुस्मान पळयतात, रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. धमधमीत माथ्यार तेल घालताय. बोलेपण करपा दिसान दीस घोसघोशीत माथ्यार देंवयतली. देवदाना तुज्या मोगाची. सगळीं म्हणया, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें, अर्चीत घर म्हज्या देवाचें. हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. सगळीं म्हणया, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. उदगार सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय. देवाचें उतर जिवें आनी सुडसुडीत, तें काळजाचे ओतरेक आनी चिंतना वारकिता. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय,
Sorbes morax joy, sorbes morax joy, sorbes morax joy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक येवपार सांगली. स्वर्गींचे राज अशें एक बाडकार फांतोडेर उठून आपल्या दाकांच्या मोळ्यान काम करूंक मानाय आपूंक भायर सरलो. दिसवड्याक 1 दिनार फारीक वावराड्या लागीं कबलात करून ताणें तांकां आपल्या मोळ्यान धाडले. सुमार 9 वाजता भायर सरून तिंट्यार बेकार आसुल्ल्या हेरांक ताणें देखले आनी म्हळें, तुमी म्हज्या मोळ्यांत वचात आनी हांव तुमकां फावो तें दितां. आनी ते गेले. परतून 12 आनी 3 वाजता भायर सरून ताणें तशेंच केलें. सुमार 5 वाजता तो आनीक एक पावट भायर सरलो आनीक कितलेच बेश्टे उबे आसुल्ले ताका मेळ्ळे. आनी ताणें ताका म्हळें, तुमी आख्खो दीस हांगा कित्याक बेकार रावल्यात? तांणी जबाब दिलो, आमकां कोणेंच वावराक लावंक ना देखून. ताणें ताका सांगलें, तुमी म्हज्या मोळ्यांत वचात. सांजे भाटकारान आपल्या मुगदमांक म्हळें, वावराड्यांक आपूय आनी निमाण्यांत थावन सुरू करून पयल्यांक पर्यान दिसवडो दी. सुमार 5 वाजता कामाक लागुल्ले ते आयले आनी जोण एकल्याक 1 दिनार 3 रुपया मेळ्ळे. पयले आयिल्ले ते लागीं सरून आपणाक ओदीक मेळटले म्हूण समजले, पूण तांकांय जोण एकल्याक 1 दिनार मेळ्ळो. तांणी तो घेतलो खरो, पूण ते भाटकाराचेर गुणगुणून म्हणूंक लागले, ह्या निमाण्यांनी 1 तास भर काम केलां आनी आख्ख्या दिसाचो भार आनी उणेत घेतिल्ल्या आमकां आनी तांकां तुवें एक सारकें केलें. पूण तांतल्या एकल्याक जबाब दिवन ताणें सांगलें, इश्टा, हांवें तुका उणीत करूंक ना, तरी 1 दिनार घेवंक तुवें म्हजे कडेन कबलात केली नाय. तुजें तें घे आनी वच. तुका दिलां तशेंच ह्या निमाण्यांकूय दिवंक म्हाका खोशी. तर म्हाका जाय तशें म्हज्यान करूंक जाय नजो? वो हांव बरो म्हूण तुजो दोळो फुटलो? हेच पोरी निमाणी ती पयलीं जातली आनी पयलीं ती निमाणी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावन भयणो, आतांच आमी आयकलां दाकांच्या मोळ्यांत धाडलेल्या वावराड्याची ही वापर जेजू शिसांक सांगून तो दाखोवंक सोदता की देवाचें राज्याच्या मोळ्यांत सगळ्यांक आमंत्रण आसा. सगळ्यांनी वावर करूंक आमकां आमंत्रण दिल्लें आसा. आनी हेच परीन देवाचें उदारपण आनी मजुरी आमकां देव दिता. उदारपणान आपली मजुरी दिता म्हूण आयज जेजू आमकां सांगता. आमी आयच्या वाचपांतल्यान 3 शिकवण आमी आमच्या जिवितांत लावया. पयलें म्हणल्यार म्हज्या भयणो, जेजू ही वपार सांगता कित्याक सोडवणेची बरी खबर पयली जुदेवांक पावली आनी तांचे मतींत तांचे समजणे अशें आसलें की ही सोडवण आमकांच म्हणून. आनी आयज जेजू ही वपार सांगून तांकां सांगूंक सोदता की सोडवण सगळ्या मनशांक, फकत जुदेवांकूच न्हय पूण सगळ्या मनशांक आपूय म्हूण दाखोवंक सोदता. हें जावन आसा पयली शिकवण. जेजूची सोडवण आमकांच न्हू पूण जेजूची सोडवण सगळ्यांक, आनी आमी ती आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक ते जेजू लागीं हाडूंक प्रयत्न करूंक गरजेचें. दुसरे वाटेन
म्हणल्यार जुदेवा भायर दुसरेंय आमा मनशांक आपल्या मोळ्यांक वावर करूंक देव आपयता जाल्यार ही कोरणी देवाची कितें दाखयता? ही कोरून दाखयता की ताचें उद्धार आकृतीन भरलेलें काळीज आमकां दाखोड करता आनी आमकांय हेंच करूंक आपयलें. उदार काळजाची मनशां जावन आमी आमच्या भावांक भयणांक आदाराची मनशां जावंक आमकां आपयल्लीं आसात. आनी तिसरें म्हणल्यार आमकां फावोनूय आसतनाय बी एकसारकी तो वागयता. म्हणजे कितें? तो समेस्तांचो एक सारको मोग करता आनी आमकांय कसलोच भेदभाव करिनासतना आमच्या भावा भयणीचेर आमी आड वचनासतना आमकां एक बरी मनशां जावंक तो आपयल्लीं आसात. प्रितीच्या भावान भयणो, आमकां सगल्यांक जेजूच्या मोळ्यांत, जेजूच्या सर्गीच्या राज्याच्या मोळ्यांत आमकां वावर करूंक आमंत्रण आसा. आनी दर एक जाणा आमकां क्रिस्तांवांक एक तरेचें भाशेन काम आसा आनी आमी तें पाळूंक जाय. आज जेजू तेंच आमकां सांगता, कितें जावन दी म्हजें काम वो तुजें काम. आमी सगळींच एकूच शेवटाक आमी वावुरतात. तें म्हणल्यार आमी देवाच्या मोळ्यांत सगल्यांक हाडूंक. आनी कितें कसलें काम जावन तें पाद्रीचें वो माद्रीचें वो म्हत्वाशाचें सगळें आमी एकचारान आमी काम करूंक, देवाच्या मोळ्यांत काम करूंक आमकां आपयल्लीं आसात. आमी क्रिस्ती भाव भयणी आमी हें जेजूचें सोडवणुचें काम फकत पाद्रीचेर वो माद्रीचेर न्हय पूण आमकां सगल्यांक दिल्लें आसा. दर एक जाणाक आमकां एक आपोवणें आसा ह्या सोडवणुचे कामांत भाग घेवंक. कसलेंय म्हजें आपोवणें तें जायत म्हाका देवाचें एक तें देणें आनी देवाच्या कृपेचेर आनी पदवेचेर आमी हें आपोवणें जिवंक आमकां आपयल्लीं आसात आनी आमी तें जिवुया. जाता ते भाशेन आमच्या कोन्यांनी, आमच्या उतरांनी आमी एकामेकाक उदार मनाची, घालतेकायेची मनशां जावंक आमी देवा लागीं मागुया आनी देवाचें हें कार्य दिल्लें आसा तें आमी मुखार व्हरुया. आमी गीत घेवया. पेज नंबर 39, C25, ना आमचे लागीं. म्हज्या भावान भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पुदिदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव पवित्र बापा, आमचें समर्पण दोयेंत स्विकार कर आनी भाग्यवान पियुसाचे शिकवणी कान दिवन खरे भक्तीन जेजूचे भेटवणेंत बांटो घेवंक आनी त्याच जेजूची कूड आनी रगत फावो त्या मनान आनी मोगान शेवूंक आमकां करपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं.
आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पतिदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवन पियूस तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समारंभूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताच्या पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडयता. ताच्या मागण्याचें धरण आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गीं तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय. उंच सर्गीं तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुसूंक वचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. त्याच परीन जेवण जातूच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यांदीन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्च, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनच्या पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Zagur परगटूया. तुझ्या गुरसो आनी पुनर्जीवन पडोवरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सर्वंडारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता आनी हो जितूचो उंडो आनी ही सर्वांची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा खेपरी तुमचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागीबोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळ्या बापा, सिम्याव ताच्या आदारी गोवळी बापा आनी सगल्या योदनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावां भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. कुंवार मारी देवाचे मायेस सांगाती तिच्या पोती बागेवन झुजे बागेवन दवरून दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पतेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रथम धीर घेवन आमी म्हणया.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां आमकोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वचकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अतिरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली आमकां वाटाय. कित्याक रासोडकी पोथी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजो चलयता सासणाच्या सासणां. आमेन. सम्याची शांती सदां काल तुमची सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती दियात. देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. हे शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण दिशा एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आमी गीत घेवया. पेज नंबर 49 D5 भावार्थाचे दोळे. Shield of Jesus,
प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण आमचो दिसपटो गिरास करूंक भाग्यान पिवसान क्रिस्ती लोकांक नवी उमेद दिली. ह्या पवित्र सभेच्या जागृत आनी उर्बेवंत गोळ्याचो दिनवाशी काळजान उगडास करून तुज्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला. ह्या प्रसन्ना वरवीं आमचो भावार तीर्थ जावं आनी आमी तुज्या आनी एकामेकाच्या मोगान एकवटान रावूं हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्व दिता देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद जेजू क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणी. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिवन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ती शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्मे सोवें बापाक वाखाणटा. आमेन. आमी गीत घेवया. पेज नंबर 92 F14 कुशाल जावन बेताव. बाबून कोशी सोमोन एकटाय बापाक बसून एका शेवणाक बसून कुशाल जावन